गोंय विधानसभा अधिवेशन चालू आसा, आज पावस ना, सदां आमी म्हणटा तशें की पावस येता, पावस आसा, पूण फाटले 2 दीस पावसाळी सो पावस दिसपा जाय, पावस ना. पूण एनी हांव भितर जर प्रश्नांची सरबत्ती, प्रश्नाची जर समजा सामकी तोपपी जर पावसाचे जर थेंबे पडटात जाल्यार वायट न्ही. पूण चालू आसा म्हणजे कारोबांचो जाता 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 म्हणजे ह्या दिसांनी ह्या दिसांनी ना विरोध काल मातसो म्हाका बरें दिसनाशिल्लें म्हणून हांव आयलो ना, पूण कालय बी तितलोच गडगडाट जालो. आयजूय आशिल्लो. आयज म्हणजे सामको गांवगिऱ्या वाठारांतले लोकांचे जे प्रश्न आसा, लोकांचे घराचे जे प्रश्न ज्या पोट तिडकीन विरोधकांनी मांडले न्ही, म्हणजे पावस भायर जरी नसलो तरी विधानसभेन सामको गडगडाट. म्हाका एक बरें दिसता की आमी सुरवातेक सदांच चिंततात पळय, म्हणजे वर्तमानपत्रांनी किंवा मिडियाचेर ही चर्चा चड जाल्या की विरोधक कितें करतले. ते फक्त 7 जाणां आहात आनी त्या 7 जाणां भितरली तोंडां वेगळी, तांचे बैठकीक लोक येनात, BAC मिटिंगेंतल्यान ते भायर सरून वतात. सो विरोधकान भितर ती शक्ती आसा काय कितें, तांचे भितर ती स्ट्रॅटेजी आसा काय कितें, एक राजकीय पयशे कितें एक हुशारी जाय पडटा ती आसा काय कितें. राजकीय हुशारी स्ट्रॅटेजी म्हणण्यापेक्षा लोकांच्या प्रश्नांविशीं तांकां जी बांदिलकी आसा, ती जी आपणाय जी आसा ती मेन. तेका लागून जेन्ना विरेश प्रश्न काडटा तेन्ना वेंजी उठटा, वेंजी प्रश्न काडटा तेन्ना विजय उठटा, युरी मदीं उलयता. एक अशें आसा पयलीं ठरोवन ते येयनात, पण तांकां मनांतल्या काळजांतल्यान दिसता की हो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय म्हणून ते आपलें मत. आनीक एक म्हत्वाची गजाल, लोक पळयतात विधानसभा अधिवेशनाची समालोचन पळोवपाची गोंयांतली प्रमाण खूब व्हडलें आसा. लोक पळयतात, ह्यो पळय ज्यो आमच्यो चर्चा जातात ती चर्चा पळोवपी फीडबॅक येता. जवळ 60,000 व्ह्यूज आमकां मेळ्ळे. काल म्हाका एका पणजेच्या प्रमुख व्यापाऱ्यान फोन करून विचारला, अरे प्रोग्राम तो जालो काय ना काल. सो लोकांक एक उत्सुकता आसा आनी लोक आमदारांकय खबर आसा की लोक पळयतात. सो बरे तरेन परफॉर्म करपा जाय, लोकांचे प्रश्न मांडपा जाय. लोकांचे प्रश्न विधानसभेन चर्चेक येता. काय घडये आमकां अशें दिसता ते बारीक प्रश्न म्हूण, पण आयज गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं तरी ते प्रश्न सुटावे जावंक ना. आजय ते मांडचे पडटा, हे तितलेच म्हत्वाचे आसा. आनी ते ही एक खंत की हांवें तर इतल्यो विधानसभा पळयल्यात, लागींच्यान कित्याक म्हणटा ओल्ड सेक्रेटरीएट पणजेन तर इतले लागीं बसताले की तेन्ना आमी सामके तांचे कडेन अशें उलयताले. सो इतले लागींच्यान आमी एसेंब्ली पळयल्या आनी एसेंब्लीन जे कांय प्रश्न येताले ते फाटली 50-60 वर्सां तेच प्रश्न येतात, त्याच प्रश्नाक जापो सोदनात, त्याच प्रश्नाक एक एडमिनिस्ट्रेशन उणें पडटा. म्हणजे कितें आसा की मूळ जे प्रश्न आसात ते सुटावे न करता आमी दुसरे प्रश्न सोडयत गेले. मूळ जे लोकांचे जे प्रश्न आसा गांवगिऱ्या वाठारांतले ते आसा तशेंच आसा. उदाहरणार्थ आनी 63 वर्सां नंतर परत आयज एक प्रश्न आयलो की जी गांवगिऱ्या वाठारांत जी घरां आसात ती रेग्युलरायज करपा खातीर 2016 कायदो हाडलो. त्या कायद्या अंतर्गत कांय घरां रेग्युलरायज जावंक ना. तेचे उपरांत 2000 जर पळयले जाल्यार 2021 तेंच्यांनी एक नंबर दिवपाक घराक सुरू केलो. तेची आदी 2016 तेणी घराक नंबर दिवपाक स्टार्ट केलो. विजयान आयज विचारलें की तुमी घराक नंबर दिले पण फुडें कितें केलें. व्हेरी गुड. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी उलयाच, पूण सगळ्यान पयलीं आमी विधानसभा कॉम्प्लेक्सान या. थंय आमचो गौरीश गांवकार TV रिपोर्टर थंय आमची वाट पळयता. गौरीश, तुका आमचो आवाज आयकूं येता? हय सर. हां सर, तुका सुरवातेक आमी मातसो इल्लो हें केला, वातावरण तयार करून दिलां. आमकां मातसो आढावो घे विधानसभा आयच्या अधिवेशनाचेर. हय, जशें जर अवीत सरान सांगलें, सगळ्यान पयलीं जो प्रश्न येयलो तो ऑनेबलिंग हावसिंग नंबर म्हणजे EHN ह्या संदर्भान येयलो, जे 2016 सुरू जाल्लें. मागीर तेका 2021 एक दुसरें रूप दिवन हाडलें आनी तेजें नांव बदलून तेंचें EHN केलें. हे जे सगळे आसा, हे EHN जो हाडपाचें मुख्य कारण म्हणजे जे कोणाची घरां कायदेशीर नाशिल्लीं ती कायदेशीर करची आनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय तांकां मेळचे म्हणून हे सगळे हो EHN जो आसा तो हाडलेलो. आनी हेजो जो फायदो आसा तो हाऊस टॅक्स आनी रोड टॅक्स पंचायतीक मेळटालो. तशेंच जे एप्लिकंट आसात तांकां हाऊस नंबर मेळटालो, असो तेंचो फायदो आशिल्लो. सो अजून पर्यंत हितून 33,833 EHN दिल्ली आसात, ही मंत्र्यान माहिती दिल्या. आनीक हितून भितर 8 ते 10 हजार रेजिस्टर जावनात अशी मंत्र्यान माहिती दिल्या. सो हे सगळे पळोवपाक गेलो जाल्यार हे मदींच बंद कित्याक जाले असो प्रेमेन शेटाचो प्रश्न आशिल्लो. मदींच एक सर्क्युलर येयलो आनी हे बंद जाले. सो हेचेर जेन्ना जाप दितना मंत्र्यान सांगलेलें आसा
की EHN जे आसा तेका लागून परत फायनान्स मिनिस्टर दुसरो रिलॅक्सेशन तेजे सर्क्युलर काडपाचो आसा म्हणून सांगलेले आसा. आणि तेच बरोबर कमर्शियल यूज जाता म्हणजे कोण EHN हाऊस नंबर घेता आणि त्याचं कमर्शियल यूज करपाक भायले कोणाक शर्मा वर्माक दिता. सो असो प्रश्न वेन्सी वेगसान काढलो. तेन्ना सीएमान सांगला की EHN जे आसा ते कमर्शियल युजाक लागून न्हू. आनीक हेजी जी सगळी कारवाई आसा ती पंचायतीन करची आणि पंचायतीन हेजेर लक्ष दवरचें. कोणाक EHN दिला तेणे कमर्शियल यूज करतात काय ना हे पंचायतीन लक्ष दवरचें अशें ह्या चर्चेन जालें सर. मागीर दुसरो टॉपिक आसा. दुसरो टॉपिक म्हणटा तो स्टाफ वर्किंग स्टाफ ZP साऊथ गोवा म्हणजे ZP जिल्हा पंचायत जे साऊथ गोवा आसा तितून स्टाफ खूप कमी आसा म्हणून उल्हास तुयेकारान काढलो हो प्रश्न. तेन्ना मिनिस्टरान सर तेजे उत्तर दितना अशें सांगलें की आपूण एग्री करता स्टाफ कमी आसा म्हणून. सो हेचेर आतां जे ZP भवन जे आसा ते ZP भवन फाटली 25 वर्सां जाली ZP भवन खंय पावला आयज करतलो फाल्यां करतलो अशेंच आवाज येता. पूण एक्झॅक्ट ZP भवनाची परिस्थिती कितें आसा आणि केन्ना जावपाचें हें विचारलें ते उल्हास तुयेकारान मॉविन गुदिनो मिनिस्टराक विचारलें. सो मिनिस्टरान सांगला की हेजी जी जमीन जी आसा ती जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आसा. आनीक हे जे भवन आसा ते दोन्ही जिल्ह्यांक लागून जी 2 भवनां आसात ती मुख्य अशी जायीच. आनीक थोड्याच वेळान हे जे आसा भवनाचें काम सुरू करतले अशें सांगलेलें आसा. मागीर सर तिसरो प्रश्न येयलो तो वेन्सी वेगसाचो. जे टॅक्स घराचो जो टॅक्स आसता पंचायतीन भरतात आमी त्या टॅक्साच्या संदर्भान येयलो. कित्याक खुबशे अशे रेंटाक बीन लोक रावतात आनीक तेंची टॅक्सान हय तरी पैशांचे म्हटल्यार पंचायती कडेन ते सारखे टॅक्स पावना तेंचे अशें सर हे डिस्कशनाक सगळे येयले. सो तेजे उत्तर दितना मॉविन गुदिनोन सांगलेलें आसा की 1 ऑगस्टाच्यान टॅक्स भरपाचें काम जे आसा ते डिजिटलायझेशन करतले. सगळे ऑनलायन करतले आनी प्रत्येकाक हो टॅक्स भरचोच पडटलो. जर कोणी टॅक्स भरलो ना जाल्यार तेंचे जे फुडें कसली ते प्रमाणपत्र कसली सर्टिफिकेट ते एप्लाय करतात तेंच्या घरांतले कोणी जाल्यार तेंकां त्यो सर्टिफिकेट पंचायतींच्यान मेळपाना म्हणून सांगलें आसा. आनीक तेच बरोबर सगळ्यांनी हाऊस टॅक्स भरपाचो हे कंपल्सरी केल्लें आसा सर. बरं आसा. एक विषय जो पयलो चर्चेक आयलो तो खूप गंभीर विषय आसा. एक म्हणजे 33,000 लोकांनी असो हाऊस नंबर घेतला. मंत्री म्हणटा की आनीक 10,000 लोकांनी एप्लाय करूं ना. 43,000 हो आंकडो व्हडलो आहा दिसपाक. 43,000 घरां अशीं आहा की आयदर ती इरेग्युलर आहा नाल्यार इल्लिगल आसा म्हणजे जांकां हाऊस नंबर लिगली ना. तर हो सुटावो करपा खातीर सरकारान 2016 जो कायदो केलो जाचो सरकार आतां अभिमानान सांगता की आमी परत विंडो उक्ते करतले परत. पण तोय हायकोर्टान चॅलेंज जाल्लो आसा आनी हायकोर्टान सांगलें की ताचो आउटकम जो पिटिशनाचेर येतलो ताचेर मागीर सगळें रिफ्लेक्ट जातलें म्हणून हायकोर्टान क्लियर ना. मूळ म्हणजे कितें घर बांदपा खातीर गोंयांतले जे कायदे आसा न्ही आमी कितें केलें खबर आहा आमी कायदे करीत गेले नियम करीत गेले आनी इतले क्लिश्ट करून दवरला. म्हणजे हावजींग कॉम्प्लेक्स जर एक कोण 500-600 फ्लॅटाचो बांदतलो तेकाय तोच कायदो आनी स्वताक रावपाक जर कोण घर बांदतलो तेकाय तोच कायदो. बाकीच्या स्टेटींनी अशें ना. उदाहरण म्हणजे कर्नाटक नाल्यार महाराष्ट्रान गांवगिऱ्या वाठारांत जर घर बांदतलो जाल्यार ते कितें पळयतात लायट आसा उदक आसा आनी ते घर बांदल्या कारणान हेल्थाक कितें तेचे परिणाम जातलो काय ना हे 3 पॅरामिटर ते बघतात आनी मागीर ते कन्वर्जन दितात आनी घर बांदपाक दितात. म्हणजे एक 6-7 मिनट. गोंयांत जर घर बांदतलो जाल्यार मिनिमम 22 प्रकारचे सर्टिफिकेट लागीं करची पडटा आनी सगळे जर करतलो प्रामाणीकपणे म्हणजे खंय कितें कोणाक न दिता तर करतलो जाल्यार 5 ते 6 वर्सां सगळे डॉक्युमेंट म्हणटकीर लोक अप्रामाणीकपणान घर बांदतात. कित्या खातीर सांगता त्याचो विशय सांगता तुमकां. हें सगळें करपाचें तुमी म्हणटा पण 6 वर्सांची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आसता ती डबल जाता. आनी जो मिडल क्लासचो मनीस आसता जो गांवगिऱ्या वाठारांनी घर बांदून तो पळयता कितें तेणें घर बांदलां तेचें मोडलें ना. 10 वर्सां पयलीं तेणें घर बांदलां तेचें मोडलें ना. हांवें कितें बांदप ना. म्हाका एक अवी तूं ग्रामीण भागांत रावता तूं पेडणे सारक्या भागांत रावता. म्हाका तुका एक प्रश्न जाय. ग्रामीण भागांत कितले टक्के घरां रेग्युलर आसात? 10% सुद्दां आसची ना.
10% सुद्दां आसची ना. पण ती इरेग्युलर कित्याक जाता ह्याच्या मुळा मेरेन आमदारांनी आनी विधानसभेन वचपाक जाय. की आयज सुद्दां हांव म्हणना की सगळ्यांक तुमी सरसकट कॉम्प्लेक्सांक हें दिया. हांव कितें म्हणटा, तुगेलो जर जागो आसा, तुवें थंय घर बांदलें किंवा घर तुजें वाडयलें, हाजे बद्दल ऑब्जेक्शन घेवपाचें कोणाक कारण ना. कोमदात लँड दिसली थंय घर बांद. ना कम्युनिटात लँड बांदप ना. सरकारी जागो कोणी एनक्रोच केलो ते मोडपाकूच जाय. ते तुमकां खंयच पचोवंक दिवंक फावना. ते हेंच पचोवन दिता न्ही. आज ते म्हणटात 72 ते त्या वेळच्यान म्हणटा आमी रेग्युलर करतले. आतां 71 सर्वे जाल्लो, ताजेर आमी आमचो गोमंतकांत उजवाड घाला. तुम्ही स्पेशल रिपोर्ट हाडलो तेजेर हाडला की 71 सर्वे सगळींच घरां आशिल्लीं 1,57,000 आनी तातूंतली 1 लाख बेकायदेशीर. असू शकना. सरकारचो एक तर डेटा सारको ना. सरकार ह्या बाबतींत आनी कितें तरी करपाक सोदता. फाटल्या दारान कितें तरी करपाक सोदता. 1 लाख जो तेंचो आंकडो तकले नाल्यार आंकडो आयलो खंयच्यान. म्हाका तो आंकडोच 1 लाख घरां, हो आंकडोच म्हाका एक अजापाचो आनी एक दुबावाचो दिसता. सरकारान कितें करपाक जाय की गांवगिऱ्या वाठारांनी जो मनीस घर बांदपाक सोदता आपल्या जाग्यार म्हणटा तूं, आपल्या जाग्याचेर. आणि म्हजें म्हणणें सुलभीकरण जावपाक जाय. म्हजें म्हणणें की त्याच्या फुडले पिढीजात जाग्याचेर, म्हणजे एखादी फॅमिलीची जागो आसा आनी तेतूंतलो जर तुमी आतां कांय जाग्याचेर म्हणटा की तो 3 पिढ्या, म्हणजे आतां नेम अँड चेंज सरनेमचो एक्ट आसा, तेतून कितें म्हणटा, तेचो बापूय हांगाचो जो, तेचोय बापूय हांगाचो जो, जाल्यार तो चेंज नेम अँड सरनेम करपाक शकता. तशें त्यांनी एमेंडमेंट हाडिल्ली आसा. तुमी तशें म्हणा न्हू की 3 पिढये बाबा तेचे हांगा गोंयान गेल्ले आसा, तो जर स्वताच्या जाग्याचेर आपल्या फॅमिलीच्या जाग्याचेर घर बांदता जाल्यार तेणी एक हेल्थाची NOC हाडची, एक लायट थंय हा काय ती हाडपाची, उदक थंय मेळटलें काय हाडपाची, आनी ताका कन्वर्जन इजिली दिवपाचें. तेका सगळें आमी पळयल्या बांबोळी पठाराचेर इतली येदे व्हडले बंगले जाले, तांकां उदक ना. तांकां मान्यता दितात. आनी थंयच्यान हांव पळयतां दर दिसा 2,000 टँकर उदकाचे यो वच करीत आसतात. तुमकां सांगता, बांबोळीच्या पठारा वयले तर एक व्हडलो स्कॅम, तो स्कॅमूच म्हणटलो हांव उदकाचो. तेंच्यांनी जेन्ना कन्वर्जन मागिल्लें, म्हाका खबर आसा एक 20 वर्सां पयलीं, तेन्ना तांकां थंय उदक मेळचें ना म्हणून तेंची कन्वर्जनां रिजेक्ट जातालीं. तेन्ना तेंच्यांनी अंडरटेकींग कितें दिलें खबर आहा, आमच्या उदकाची आमी वेवस्था करतले. 10 वर्सां फाटीं तेंच्या पैकी कांय जाणांनी पाणी परिशद म्हणून कितें तरी बरयली आनी उपोशण स्टार्ट केलें. तेजे पैकी म्हाका एकल्याचो फोन आयलो बऱ्या मनशाचो, अरे तुमी आमकां सपोर्ट करिना मरे. अरे म्हणल्यार तुमीच पयलीं बरोवन दिला मरे, आमकां उदक नाका. हाजो अर्थ असो की कायदे कशेय वाकोवपाक मेळटात. सरकाराक जर बरोवन दीत जाल्यार सरकार बंगल्याकय परमिशन दिता. अशे वेळार गांवांतलीं ल्हान घरां जी तांच्या परंपरागत जमनीर बांदल्यात. म्हणणें कितें की ज्या फॅमिलीची ती जागा आसा, त्या फॅमिलींतलो जर मनीस घर बांदता, घर वाडयता, जाल्यार ताका सुटसुटीतपणान परमिशन मेळपाक, मागीर तो इलिगेलिटी करचो ना. सरकारच तो म्हणटा की मुद्दाम अशे तरेचे कन्फ्युजन करून दवरता पंचायतीक. म्हणजे तुमकां एक उदाहरण म्हाज्या एका आमच्यात एका रिलेटिवाचे दितलो गांवांतल्यात. तेचे कन्वर्जन रिजेक्ट केलें. कित्या खातीर दिलें, खंयची तरी थॉमस आरावजो प्रायवेट फॉरेस्टाची जी कमिटी आसा, त्या कमिटीन तो सर्वे नंबर नोंद आशिल्लो म्हणून तेचें कन्वर्जन रिजेक्ट केलें. मागीर तेणी एडवोकेटाक धरलो, तांकां नोटीस दिली. मागीर तांकां कळ्ळें की थॉमस आरावजो कमिटीच्या फायनल रिपोर्टान तो सर्वे नंबरूच ना. तेंच्यांनी पयलो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आसलो तातूंत तो एक सर्वे नंबर घेतिल्लो की हे सर्वे नंबरान फॉरेस्ट. तूं म्हणटा तें अशें की कन्फ्युजन आसा. तुमकां प्रशासकीय आमकां टायम आसा, तुमकां एक राज्या भायलें नाल्यार उदाहरण दिता. राज्या भायर नाका, आमी असेंब्लीचेर फुडलो प्रश्न. ओके. फुडलो जो ताचो जो हें आशिल्लो की ते धक्कादायक आशिल्ले की वेंझी वेगसान प्रश्न कितें काडिल्लो की पंचायती टॅक्स तालुकावार कितलो लागीं करता हेचो डेटा आपणाक तालुकावार दिवपाचो म्हणून तो प्रश्न विचारपाक जेन्ना उठलो तेन्ना ताका दिसलें की तिसवाडी तालुक्यांतले पंचायतीची फिगर ना. म्हणून तेणी माविन गुदिनो जे पंचायत मंत्री तांकां विचारलें, अरे बाबा तिसवाडीचो फिगर म्हाका तूं केन्ना दिता? दिता तुका म्हटलें. आनी तेणी गॅलरी कडेन पळयलें. पंचायत सेक्रेटरी सिद्धी हणकर तेन्ना गॅलरीन आशिल्ली, बशिल्ली. माविनाक घडये अशें दिसलें की ती चीट धाडटली आनी आपण ती फिगर दितलो. माविन बसलो, वेंझीन फुडले प्रश्न विचारले. वेंझीचे प्रश्न विचारून जाले तेन्ना परत वेंझीक लक्षात आयलें की तिसवाडीचे मेळूंक ना. तो परत उठलो, अरे म्हाका तिसवाडीचे तूं फिगर दिवंकूच न्हू, ते केन्ना दिता? तो म्हणपाक लागलो, पंचायतीन आमकां डेटा दिवना. सरकार मागता असेंब्ली खातीर, म्हणजे
असेंब्ली अर्जंट आसता, LAQ जेन्ना आसता तेन्ना सरकारचे अधिकारी जे कर्मचारी काम करतात ते सगळी बाकीची कामां सायडीक दवरतात आनी LAQचेर हे करता, कित्याक तांकां प्रिविलेज आहा ती म्हायती मागपाची. आणि सरकारी अधिकारी बी फाटलो म्हयनोभर ऑफिसांक येनात, ते खंय बसतात आमकां खबर ना. असेंब्लीचें काम जे चल्लां. काम करतात तो एक वेगळो भाग, तो म्हणजे अर्देवर उलोवपाचो विशय आसा. तर तशें आसून पंचायतीन दिवंक ना. मागीर वेंझीन म्हणलें अरे सरकार पंचायती तुमकां सरकाराक आयकना कितें, ही असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तरी म्हाका तूं डेटा दिता मरे. तर तो म्हणपाक आपूण मेळयता आनी वाडींतल्या पंचायतीचो अहवाल डेटा सरकाराक मेळना. म्हणजे LAQ जो आसता तो म्हयनोभर आदीं घातलेलो आसता. 15 दीस पयलीं तेची आन्सरां येता, ती स्क्रुटिनी जाता, ती आन्सरां प्रेझेंट करपा सारकी की आसा काय ना. लॉ डिपार्टमेंट ती पळयता, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट पळयता. म्हणजे आन्सर तेंच्यांनी बरोवन दिले, प्रिंट केले आनी सादर केले अशें जायना. स्क्रुटिनी जाता सगळ्याची. ताजें काम करप हें म्हत्वाचें. म्हणजे म्हाजें म्हणणें कितें खबर आहा, आतां तिसवाळीचे पंचायती चलयता कोण? सेक्रेटरी कोणाचे एम्प्लॉई? गव्हर्मेंटाचे. गव्हर्मेंटच सांगता की म्हाका इन्फॉर्मेशन म्हजो कर्मचारी दिना. खरें म्हणजे पंचायत मंत्र्यान सांगपा जाय आसलें वेळेर जो जेणी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना ते सेक्रेटरींचेर आपूण कारवाय करतलो. निदान काय करपाक जाय ट्रान्सफर तरी तांकां करतलो तालुक्याच्या भायर. कांयच तो म्हणटा की अदबल तेन आपूण मेळयता आनी मागीर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरता. म्हणजे ही सामकी एक बाबत स्थिती गव्हर्मेंटाची आयज दिसून आयली म्हाका. एडमिनिस्ट्रेशन हालना चलना, एडमिनिस्ट्रेशनाक कसलोच तरेचो जीव ना, अशे तरेचे आमी पळयतात. आयज आमी गौरीशा कडेन वचया, कित्याक ती स्पोर्ट्साचो जो विशय आसा न्ही खूब भयानक विशय चर्चेक आयल्लो. उजवाड घाल गौरीश दुसरो प्रश्न आज आयलो तो स्पोर्ट्स. हय सर, स्पोर्ट्साचे प्रश्न विजय सरदेसायान सर आयज मांडलो. तेंचें अशें म्हणणें आसा की एसोसिएशन आसता, जी स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसता, म्हणजे फुटबॉल असो मागीर बॅडमिंटन असो, हेंचे जे पयशे आसात ते पयशे दिलेच ना. म्हटल्यार फुटबॉलाक समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां खंय 72 lakhs दिवपाचे आशिल्ले, जाल्यार तांकां दिले फक्त 2.5 लाख, म्हणजे 2.5 लाख दिल्ले आसा. तशेंच बॅडमिंटनाचे समज पळोवपाक गेले जाल्यार 28 लाख तांकां दिवपाचे आशिल्ले, पूण तांकां खंय अजून 10 लाख पेंडिंग आसा. जाल्यार हे कित्याक पेंडिंग आसा काय म्हणून विजय सरदेसायान सर प्रश्न मांडलो. जाल्यार सीएमान तेजे उत्तर दिल्लें आसा, जे कोणे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केल्यात तांकां विदीन 2 months, तांकां 2 म्हयने भितर तांकां हे पयशे जे कितें मेळपाचे आसा ते मेळटले म्हणून सांगले. आनी त्याच बरोबर खेलो इंडिया जे सेंटर केल्ले आसात ती सेंटरां जाणा आसतले गोंयभर ती येवपाची आशिल्ली, पूण ही जी सेंटरां आसात ती आयचे तारखेक पळोवपाक गेलो जाल्यार ती फक्त सांकळे आसा आनी फोंड्या आसा. म्हणल्यार विजय सरदेसायान हे मांडटना अशें सांगलें, सांकळे सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी फोंड्या आसा ती एक्स जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो गोविंद गावडे तेजी नेबरिंग सिटी. सो सांकळे आनी फोंड्याच ही कित्याक केल्ली आसा काय म्हणून विजय सरदेसायान विचारलें. सो तेन्ना मागीर सीएमान उत्तर दिलां की प्रत्येक तालुक्यान हे टप्प्यांनी ही जी खेलो इंडिया सेंटर्स आसात ती प्रत्येक तालुक्यान तशी फुडें फुडें आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. आनी सर मागीर नेक्स्ट जे डिस्कशन जालें कॉलिंग अटेन्शन ते एक म्हत्वाचें आशिल्लें. ते म्हत्वाचें कित्याक लागून कित्याक ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, युनेस्को हेरिटेज सायट जी आसा ती हेरिटेज सायट खंय तरी थंय जे भायल्या लोकांचे जे आक्रमण जाता, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन थंय जाता आनी कन्स्ट्रक्शन जाता तशेंच तुमी जाणा आसतले एक 2-4 वर्सां पयलीं थंय एक बंगलो येयल्लो आनी त्या बंगल्याचेर खुबसो असो बोवाळ जाल्लो. सो तोच विशय आयज युरी आलेमावन काडलो. सो युरी आलेमाव कितें विचारता की समज हो बंगलो त्या वेळार TCPन तेचे परमिशन रिवोक केल्लें जाल्यार ह्या बंगल्याचें आजून पर्यंत डेमोलिशन कित्याक जावना असो जर युरी आलेमावन प्रश्न केलो. आनीक सगळे जे ओपोजिशन आशिल्लो त्यांचो एकूच सूर आशिल्लो की TCPन हेजेर मास्टर प्लॅन काडपाची गरज आसा म्हणून. आनी तशेंच सगळ्यांनी डिमांड केल्लो आसा की डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम जी आसा ती डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम जे डॉक्युमेंट्स जे आसात ते हेरिटेज सायटीचे डॉक्युमेंट्स आसात ते सांबाळपाक लागून ही डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम खंय तरी बेगीन चालीक लावची अशी सगळ्यांची डिमांड आशिल्लो. मागीर हेचे जेन्ना उत्तर मिनिस्टरान दिलें तेन्ना मिनिस्टरान सांगलें हेरिटेज सायट कन्झर्वेशन कमिटी ही जी आसा ती मिटींग बेगीनूच घेतली आनी ते मिटींगेक सगळे MLAs जे आसात आनी ASI जे आसात तेंचे सगळे प्रेझेंट आसतले आनी तेन्ना मागीर आमी हेचेर डिस्कशन करतले अशें जर मंत्र्यान सांगलेलें आसा.
स्पोर्ट्साचो इशू स्पोर्ट्साचो इशू जो तुमकां हांवें भायल्या राज्याचें उदाहरण दिवपाचें सांगतलो पळय ती ह्या निमित्तान हांव दितां. आमच्या गोंय लगत जी काळी नदी व्हांवता कारवारची 2019 सालान पूर आयलो आनी गोटेगाळी म्हणटात त्या गांवांतली 7 ते 8 घरां रातोरात व्हांवून गेली. घराच ना सकाळी व्हांवून गेली. समजा आतां आमच्या पद्दतीन आमी काम केलें 60 वर्सां घरां रेगुलरूच करता आमी जाल्यार ती घरां बांदपाक कितलो तेंप लागतलो आसलो. तेंच्यांनी 2019 पावसान व्हांवून गेली. 15 दिसान तेंचो तलाठी मामलेदार हायटेक घरा थंय येयले. तेंची प्लिंथ कितली आसली सगळे तेंच्यांनी ऑन रेकॉर्ड हाडले आनी त्या मनशांक तेंच्यांनी 2 म्हयन्याच्या आत 5 लाख रुपया दिवन घरां बांदून काडली. आज थंय बरी एक सारकी फक्त कित्याक एक सारकी तेंकां घरां बांदची पडली. पयलीं आसली तेंची बरी बरी घरां आसली ती होऊन गेली. एक सारकी घरां बांदची पडली ती एक सारकी घरां तेंच्यांनी बांदून दिली. म्हणजे दुसरे वर्साचे वोवूर येवच्यारी घरान लोक रावपाक गेले. आतां दुसरें तेणी जे स्पोर्ट्साचें सांगलें तेणी आंकडो सांगलो ना. 11 कोटी 51 लाख रुपया सरकार देणे आसा वेगवेगळ्या संघटनांचे. एका बाजून आमी म्हणटा की आमचे खेळगडे आहा तेंच्यांनी पदकां हाडपाक जाय आनी दुसऱ्या सायडीन आमी संघटनांक पयशे दिनात. जी तारोलकरान एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडलो तो म्हणजे एक युटिलायझेशन सर्टिफिकेट इम्पॉर्टंट न्ही. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जर दिनात तर पयशे कित्याक दिवप ना. युरी आलेमोन तो विशय काडलो की गव्हर्मेंटान डिफेंड असो केलो की युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मेळना म्हणून फुडलो हप्तो दिनात. युरी आलेमोन म्हणपाक लागलो गोवा फुटबॉल असोसिएशन जे आसा तेणी नांव घेवन सांगलें की तेचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केन्नाच दिल्लें आसा. ताचे पयशे तुमी कित्याक दिना ते क्रोर्स ऑफ रुपीज आसा ते तुमी कित्याक रिलीज करिना. म्हणजे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट हो एक तुमी एक कितें तरी कारण फुडें करता. एक फायनान्शियल स्थिती सरकारची तशी आसची ना की सगळेच पयशे पण सरकारान क्लिनली सांगपाक जाय की 4 हप्त्यान आमी दिता ह्या वर्सभरान सगळें सोंपयता. आतां तेणी 2 म्हयन्यान दिता म्हटलां म्हणजे ऑक्टोबर उजाडच्या पयलीं आमी कशें तर म्हणजे स्पोर्ट्स जर अशें तरेन घाळा रावपाक लागले आमी सगळे तरुणांनी स्पोर्ट्सांनी येवचें म्हणटात भायर वचून खेळचें म्हणटात. सरकारानूच विधानसभेन एक फाटल्या विकान अशें सांगिल्लें की 150 ग्रावंड आसात आनी 10 ते 20 ग्रावंडूच वापरले वयता बाकीचे पडून आसता. एका सायडीन आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करता भुरग्यांनी खेळपाचें म्हणटा दुसऱ्या सायडीन तांकां जो मॉनिटरी सपोर्ट जाय तो सपोर्ट दिना. कित्याक ऑर्गनायझेशन चलूं शकना न्ही. असोसिएशन खंयचे जे आसता बॅडमिंटन धर स्विमींग धर खंयचेय धर फुटबॉल धर तर तांकां एक सपोर्ट सरकारा कडल्यान लागता. तो जर सपोर्ट जर आमी दिवना जर आमी पळयतात की सरकार फेस्टिवल करता ताचेर खर्च जाता सरकारान खंयच काटकसर म्हणटा ती करूं ना. अवास्तवीस खर्च इतलो वाडला. बारीक बारीक गांवांनी फेस्टिवल जाता थंय पयशे दितात. आनी आनी आतां आमी पळयलें न्ही आर्ट एंड कल्चर आनी स्पोर्ट्स एकाच मिनिस्टरा कडेन आशिल्ले. आर्ट एंड कल्चरान तर कशे पयशे वाटल्यात ते आमी पूर्ण खबर आहा. गांवान 4 जरी पंगड वांगडा येयले जाल्यार ती भजनी स्पर्धा जाता थंय लाखो रुपयांचे खर्च सरकार करता. तर ज्या जाग्याचेर करपाक जावं म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट ही ह्युमन रिसोर्साची इन्व्हेस्टमेंट ही स्पोर्ट्साचेर जी करता ती तर तशे खेळगडे जर आमचे जर फुडें येतले जाल्यार आमी ते करपाक जाय न्ही ते करूं ना. दुसरो विशय तेणी जर काडलो ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचो तो कॉम्प्लेक्स इश्यू आसा. कॉम्प्लेक्स इश्यू म्हणजे कितें आसा की हांवें जशें म्हटलें की विधानसभेक जशी मर्यादा आसा तशी राज्य सरकारच्या कारभाराकूय मर्यादा आसा. म्हणजे जेन्ना युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जेन्ना डिक्लेअर करता खंयची सायट तेन्ना थंय नॅशनल कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी येता ती लागू जाता. तेच्या उपरांत थंय आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया येता ASI येता ती लागू जाता. तेका लागून गोवा सरकारच्या हातीन कितें उरता तर तांकां फॅसिलिटेट करप. ती यंत्रणा जे काम करतले आतां ओल्ड गोवा जर कितें करपाक जाल्यार ASI करूं शकता. म्हणजे चर्चीन जरी सुद्दां करता कितें रिपेर ती ASI करता. गोवा सरकार तांकां मदत करूं शकता. जेन्ना तुमी एखादो मास्टर प्लॅन मागता विदाउट कन्सल्टींग द सेंट्रल एजन्सी गोवा गव्हर्मेंट कॅनॉट एश्युअर. गोवा गव्हर्मेंट करूं शकता मास्टर प्लॅन कित्या खातीर ते 300च्या भायलो. एक हांगा प्रश्न येता तो असो मास्टर प्लॅन इतल्या खातीर जाय कारण गोवा गव्हर्मेंटान मागीर थंय कन्स्ट्रक्शन करतना 10 वेळा विचार करचे पडटले. गोंयचे TCP धरून बाकीची जी खाती आहात जी विकास तथाकथीत विकासाक पळय जे कितें हातभार लावपाचो आवडटा जावं पण तांकां कन्सल्ट केल्या शिवाय करपाक मेळचो ना. नाही तेंच करपाक जाय. मास्टर प्लॅन करता आसतना ह्यो तिनूय संस्था गोवा गव्हर्मेंट आनी एकठांय जावन तो करचोच पडटलो. कारण कशें आहा ओल्ड गोवा ही जी पळय संबंद हेरिटेज जी पळय सायट आसा ती आनीक ताचें म्हत्व 50 वर्सांनी आनीक वाडटलें. तेन्ना तें संबंद जर आमी जर थंय कितें बांदकामां करून जर तें काबार करून उडयलें सायट
जाल्यार ती बिभत्स जातली. सो ती फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून म्हाका दिसता अशें आणि ESI थंयसर आतां हात घालपाक भियेता म्हणजे कितें, थंय जो ऑगस्टीन टावर आसा त्या परिसरांत तेंच्यांनी फाटीं खोदले, रिनोवेशन बी करपा खातीर खोदले, तेन्ना थंय तांकां तोफ गळे मेळ्ळे. तेंचें म्हणणें अशें की गोंयचेर जी कांय साबार लोकांनी राज्य केलें तेंचे सगळे अवशेश सकयल आसतले आनी ते जर वयर आयले जाल्यार तातूंतल्यान आनीक कॉम्प्लिकेशन्स जातली. ते मातशें सगळें स्लो जालां, तेंच्यानी तें सगळें काम बंद केलां. म्हणजे त्या परिसरान इलिगल कन्स्ट्रक्शन येवंकूच पावना. जे कन्स्ट्रक्शन येता ते थंयली हेरिटेज डिस्ट्रक्ट करपी आसूंक फावना. सगळ्यांचो हावेस तो गोंयकारांचो. सो आमी परत गौरीशा कडेन या. गौरीश, हय सर. हय, आनी खंयचे विशय जाले सर. आयले? जाले सर. आयचे विषय म्हाका सर सांग, महत्वाचे विषय आज डिमांड चालू सर. आज गौरीश, विरोधकाच्या अर्दान परफॉर्मन्स कोणाचें बरें आशिल्लें? सर ह्या दिसांनी हे 2-3 दीस समज आमी पळयले जाल्यार सर युरी आलेमाव जो आसा, जो लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे जे काम तेजे परफेक्ट जाता सर पळोवपाक गेले जाल्यार. आनी तेंचे मेन म्हटल्यार तो सगळ्यांक बरोबर घेता. कोणाचेरूय कितें समज सरकार कोणाचें आयकोन घेयना जाल्यार सर तो सगळ्यांचेर सर सगळ्यांक सपोर्टान वयता. आनी मेन म्हटल्यार तेजो सर अभ्यास दिश्टी पडटा. बारीक बारीक गजालीचेर सर तेजो अभ्यास दिश्टी पडटा. तो फुल शिकोन स्टडी करून येता हे सांगूंक शकता. सो सर ह्या 2-3 दिसांचे समज परफॉर्मन्स आमी पळयले जाल्यार युरी आलेमाव सर ऑपोजिशना मदीं टॉप आसा. आनीक सत्ताधारी अर्दान? सत्ताधारी सायडीन सर पळयलें जाल्यार काल सर रोहन खंवट्याची जी उत्तर आशिल्ली, म्हणजे डिमांडाची जी उत्तर आशिल्ली ती सारकीच परफेक्ट आशिल्ली. म्हणजे न चुकता, म्हणजे सगळी सायडीच्यान तेजी उत्तर परफेक्ट आशिल्ली. तशीच सर सुभाष शिरोडकर सुद्दां जो आसा तो सर मंत्री पळोवपाक गेलो जाल्यार तेंची उत्तर सर बरी आसतात. सुभाष शिरोडकर सिजन पॉलिटिशियन आनी तो विरोधकांनी कितले आक्रस्ताळेपणा करूं, कितले तो संत आसता आनी तो आपले सारकी लायन घेवन आसता. आनीक सारकें. आनी तुजे नदरेन कोण की विरोधी पक्षांनी एक म्हत्वाचो मुद्दो आयज जो कार्लूस फेरेरा काडटलो अशें म्हाका दिशिल्लें. जेन्ना ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचो चर्चा जाताली तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की टॅक्निकल मुद्दो कार्लूस तो काडटलो आनी सरकाराक पेचान धरतलो, पण तो वेंचीन काडलो. त्या हेरिटेज कन्जर्वेशन एक्टान एक हें आसा, कलम आसा, तें अशें म्हणटा की खंयचीय जर हेरिटेज कन्जर्वेशन करतलो जाल्यार लोकल पातळीचेर बायलॉज करपाक जाय. आनी जे ओल्ड गोंयाच्या बाबतींत बायलॉज केल्ले ना, ताका लागून थंय कितें करपाक मेळटलें आनी कितें करपाक मेळचें ना, आडकाठी हाडपा खातीर तुमी बायलॉज करपाक जाय. म्हणजे हे गजाली ओल्ड गोवा हेजे फुडें येवचेच खातीर मास्टर प्लॅन म्हणटा तो ताजे खातीर जाय. तातूंत भितर सरळ सांगिल्लें आसता हें करपाक मेळटलें, फुडल्या 50 वर्सांच्या नदरेन तो विचार आसता आनी हें करपाक मेळचें ना. म्हाका दिसता त्या नदरेन ओल्ड गोवाचो विचार करता आसतना हें येवपाक. पूण तूं म्हाका सांग न्ही की तुका हांवें विचारलें आयच्या दिसाचो जर कामकाज विचार केलो न्हय जाल्यार ते ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट हो जो विशय आसा न्ही तो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे आसा न्ही तेंच्यांनी अगदी संयमान हाताळ्ळो. म्हणजे विरोधक ताचेर चडाई करताले, तेणी U-टर्न मारलो म्हणटाले, कितें म्हणटाले ताका, पण तो म्हणटालो कितें, आपूण तुमकां जे लेखी उत्तर दिलां ते आदी वाचात. हो विशय आसा तो अनेक यंत्रणां कडेन संबंदीत आसा. आपूण तुमकां आफोवन मिटींग आपयता, मिटिंगेन ते कितें सांगा, हांगा आपूण आश्वासन दिवं शकना. कित्या खातीर हो सगळ्यांक विशय लागता. त्या मिटिंगेन आमी डिसिजन घेवया. ते म्हणटाले मागीर तूं मास्टर प्लॅन करता तरी म्हणून सांग. तो म्हणलो आपूण ते सांगूं शकना, हें तुमी लक्षान घे. इतल्यान ही आमी कार्यावळी सोंपयतात इतल्या खातीर की आमकां एक लोकां मदीं एक इंट्रस्ट निर्माण करपाक. इंट्रस्ट कितें की हो एसेंब्ली सेशन तुमी पळयात, ही चर्चा पळयात इतल्या खातीर, कारण ह्या चर्चेंतल्यान एक दबाव निर्माण जाता सरकाराचेर. आनी तुमी जेन्ना पळयतात तेन्ना तुमचो दबाव आमदाराचेर निर्माण जाता, सरकाराचेर निर्माण जाता. मेन म्हणजे गोंय खंय आसा सारकें हे आमकां सगळ्यांक कळटा. आज पळय वेगवेगळे गांवगिऱ्या विशयांतले टॉपिक्स आयले आनी त्या विशयांतल्यान एक लक्षान आयलें की कशे तरेन घरां बांदतात, ही घरां बांदपाक आडखळी कश्यो येतात, पंचायतीचो रोल कितें, एकूण ज्यो पळय आमच्यो ग्रामसंस्था आहात त्यो कश्यो हतबल जाल्यात आनी सरकार ह्या सगळे जे पळय कितें त्रुटी आहा ताजो फायदो करून आपूण कितें तरी बरें केल्ल्याचो आवडटा. गौरीश, इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपोवया न्ही? येस. इतल्यान म्हजे बरोबर हांगा अवीत आसा आनीक एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान गौरीश गांवकार आसा. हांव तांचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर.